40 मतदारसंघ 12 तालुक्यात ती भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जसे आमचे मनोहरभाई काम करताले त्याप्रमाणे काम करता। वेस्टर्न बायपासाचे काम असू ते आम्ही बघितल्या कंप्लीट करताले। थंय प्रत्येक कडे कलवट घालून 6 मीटर रुंदीचे जे उदकाचो विषय असा, पावसाक उदक ते फ्लड जाता, उदक ब्लॉक जाता, तो आम्ही विषय सोडटले। तसेच आमचे लोटली बायपास वेर्णापुरी टू तो सुद्धा कंप्लीट जातो बघितल्या बेगीन। आमचे जुवारीचो ब्रिज जो असा आम्ही सांगिल्ले असा 2021 मे एंड म्हटल्यार हो जुवारीचो 4 लेन जो असा जो ब्रिज असा तो कंप्लीट जातलो हे आम्ही सदांच सांगता। मेचे एप्रिल पूण ह्या तरेन आम्ही फुडें वता। आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या जेन्ना लक्षांत येयलें उदकाची बिलां वाडलेलीं आसा, जे डिले पेमेंट चार्जीस तांकां लायिल्ले आसा। कितलींशींच वर्सां जालीं ही बिलां लोक भरपाक पावले ना म्हणून आमच्या सरकारान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हाडलेली आसा आणि ही आमच्या प्रत्येक पीडब्ल्यूडीच्या वॉटर सप्लाय डिव्हिजनांनी उक्ती जाल्ली आसा। लोकांक जे डिले पेमेंट चार्जीस जो एरियस लायलो आसा तो 80% वन टाइम सेटलमेंट आसा हो माफ जातलो। आणि बेगीतल्या बेगीत लोकांक जे आम्ही फाटल्या दिसांनी डिस्कनेक्शनाचे लेटर बी दिल्ली ती सगळी फाटी घेतलेली आसा आणि 2 महिने सध्या 2 महिने आणि फुडें वाडयतली एक्सटेंड करतले। पूण सगळ्यांक गोंयकारांक आमचे भारतीय जनता पार्टी सरकार जे आसा गोंय